नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळो हे कार्यक्रमाक आजी सोयरे जावन हांगा उपस्थित आसाची कारवारचे श्री दीपक कुमार शेणवी. नमस्कार, तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. तर हांगेले एक हानी जर्नलिस्ट हांगेले एक गुर्तुकन हांव दिता आणि त्यानंतर आम्ही तांगेल्या उलोवच्या सुरू करूया. हानी कारवार सान प्रकाशित जावचे कोंकण वाहिनी हे दिनपत्रिकेचे संपादक जावन आसाचे आणि एक इंग्लिश दिनपत्रिकेचे जिल्हा वर्दीगार म्हणून काम करते आसाचे. हांगेल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण कुमटान जाले, महाविद्यालयीन शिक्षण कुमटा, सिरसी आणि कारवारान जाले. त्यानंतर त्यांनी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन हांतू MA केले. इंग्लिश दैनिक पत्रिका द हिंदू हे सन त्यांनी कामाक आरंभ केलो. कारवार आकाशवाणीन तो गेली 30 वर्ष उद्घोषक म्हणून काम करत आसाची अनेक प्रशस्ती हांका प्रदान जाल्या. आता आम्ही हांगेलेगी उलयत उलयताची आनी चड गुर्तुकन घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. म्हाका अशी विचार कशे दिसता की तुम्ही हे जर्नलिझम हे क्षेत्रांत काम करचे म्हणून कित्याक विंचले? जर्नलिझम क्षेत्रांत काम करचे कसले म्हणल्यार एक्चुअली म्हगेले बॅकग्राऊंड फर्स्ट बीएससी बॅकग्राऊंड लोक जास्ती लोक आयदर टेक्निकल फील्ड ना जाल्यार केमिकल फील्डांत तांणी तांगेलो ऑपॉर्च्युनिटी एक जाता. बट हांव सानसनंदन घेवन म्हाका एक करंट डेव्हलपमेंट्स पॉलिटिकल इश्यूज तातूंत म्हाका पयलीं मस्त एक हे आशिल्लें आणि म्हाका वाचचे हॅबिट बी मस्त आशिल्ले. खंयचे बुक्स वाचचे, इंग्लीश अँड कन्नडा दोन्ही बुक्स वाचचे आणि बरोवचे, ते दोन केन्ना हॅबिट आशिल्ले. बरोवचे म्हाका कथे कवना तसलो नाशिल्लो. इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल आर्टिकल्स असले आनी बरोवन दुसरे पेपरांक दित आशिल्ले आनी ते पब्लीश बी जात आशिल्ले. तशें हांवें अनेक म्हळ्यार जर्नलिझमाचे एक इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार मस्त लोकांक गोतूर ना जर्नलिझमाचे हे आमकां फोर्थ पिलर म्हणून सांगताचे आमी. खंयचे आमगे लेजिस्लेचर, शासकांग, कार्यांग आणि न्यायांग सोडले नंतर फोर्थ पिलर म्हणजे आमकां हे आमगेले वेस्टर्न कंट्रीचे म्हळ्यार पश्चिमात्य देशाच्यान ते आयिल्ले. कसले म्हणून सांगल्यार समाजा भितर खंयचे एक न्यूनते आसल्यार बी ते दाखोवचे आणि ते उखलून दाखोवचे आणि लोकाले प्रो पीपल जर्नलिझम म्हणटात न्ही आमी, म्हळ्यार खंयचे आडळीत करचे लोकाले तांगेल परवागी न्ही, लोकल परवागी आमी एक जनतेल परवागी हे करता. म्हाका ते तातूंत इंट्रस्ट आशिल्ले. सो हांव त्या फिल्डांत आयलो आणि म्हाका लकीली हांव हिंदू पेपराचे केन्ना हाका गेलो इंटरव्यूक, तेन्ना हांव सिलेक्शन जालो. थंय मस्त लोक आयिल्ले, पण तांणी एग्जामिनेशन कंडक्ट केल्ले. त्या एग्जामिनेशना भितर हांव तातूंत सिलेक्शन जालो. हिंदू तुमकां आसा मस्त प्रेस्टिजियस पेपर ते. सो त्या पेपरा भितर हांव कॅरियर म्हगेले थंयच्यान स्टार्ट केलो आणि आज बी बरें चलता. टायम्स ऑफ इंडिया भितर करते आसा. म्हळ्यार आतां पळया तुमगेलें काम म्हळ्यार लोकांशी संपर्क येवचें काम ते लोक जाव का त्या खातीर तुमकां ते कशी दिसता संबंध कशे? एक मोमेंट पासून आमी लोकांक अप्रोच करचे उरता. कारण नॅचरली लोक आमकां अप्रोच करचे लागता खंयचे तरी प्रॉब्लम्स आसल्यार हे न्ही आसल्यार. सो आमकां ते लोकांक अप्रोच आनी कितें जाता आमी खंयचे प्रोग्राम्स हांगा ते वचून अटेंड करते उरल्यार आमकां सगळ्याक गुर्तूय जाता. आणि पेपर खंयचे ते पेपराचे इफेक्ट कितले म्हणून बी पळयता. आता फॉर एक्झाम्पल टायम्स ऑफ इंडिया भितर एक आर्टिकल आयले म्हळ्यार ताची इफेक्ट स्टेट वर येवन उरता. खंयचे आर्टिकल जो म्हाका बरयल्ले मस्तीतल्या आर्टिकलांत हांव ताजेन ते प्रॉब्लम सॉल्व जालाचे ताजे निमित्त एक आमकां ताजेन म्हाका बी एक रिस्पेक्ट मेळ्ळा. तशें हांव ते लोकां लागीं आमी वचका म्हणून किंता लोक बी आमगे लागीं येता. जे रियल जर्नलिस्ट आसा न्ही ताणें लोकां लागीं वचका कित्याक म्हणून लोक आमगे लागीं येवन आमी बसल्यार कोणाक सिलेक्टेड कोण उरता तांणी मात आमच्या लागीं येताचे. बट आमी लोकां लागीं गेले तेन्ना ग्रासरूट लेवलार म्हळ्यार ग्राउंड लेवला भितर कितें लोकल प्रॉब्लम आसा, कसं कितली कडून आतां हे उदक लायट हे न्ही जाले, बट कम्युनिटी प्रॉब्लम्स कितली उरताचे. एक हातूंत भितर तांगेले एक बॅड प्रथा तांणी फॉलो करते उरताचे. ना जाल्यार खंयची एक एरिया तांणी निग्लेक्टेड टोटली निग्लेक्टेड. फॉर एक्झाम्पल जोयडा तांची कितली फॉरेस्ट एरियांत म्हळ्यार रानांत हांव उलयता मध्य इंग्लीश वर्ड्स हे करना करचे रानां भितर लोक थंय उरताचे. कर्नाटकाचे बिगेस्ट म्हळ्यार आशिल्ल्यान तो व्हड तालुक ते, बट कमी पॉप्युलेशन आशिल्लो तालुका आणि ते पुर्ती रान आशिल्ले एरिया अरण्य भितर आशिल्ल्यान ते लोक कितले की तांकां कितें जाता म्हणून सांगल्यार
पावसांत त्या लोकांक गांवां येवच्या बी मेळना, दुसरे कडेन हॉस्पिटलाक स्कुलाक खंय येवच्या मेळना, कित्याक हे द्वीप अशी जावन सोडताचे. तसलकण आनी वचून कितें केलें, हांव थंय जोयडा तालुका भितर बी सुमार इतले गांवांक आतां न्ही पयले जर्नलिस्ट कॅरियर स्टार्ट केलें तेन्ना हांव गेला आनी तांकां लायफ बी पळयला. तशें आमी लोकां लागीं गेले तेन्ना ते प्रॉब्लमाची इफेक्ट जास्ती आमकां कळटा. तांणी आमगे लागीं येवन कितकी आमगेले हे प्रॉब्लम आसा म्हणून सांगचे चिंता, कित्याक आमी मिडिएटर मात्र, आमी प्रॉब्लम सॉल्व करचें आमगेलें काम न्ही. प्रॉब्लम सॉल्व करचे ताका एडमिनिस्ट्रेशन आनी दुसरे डिपार्टमेंट्स आनी तांगेलें काम, तांगेल नजरेक तांगेल गमनाक हे हाडचे पळय, हे प्रॉब्लम आमकां हे आसा पण सांगचे आमगेलें काम. सो वी आर द मिडिएटर्स. आता तुम्ही सांगले की वी आर द मिडिएटर्स. आता तुम्ही तांकां वचून मेळन हे करून तशी केली निमताना खंयचे एक समस्या सॉल्व जाल्या आणि ताका एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक परिणाम मेळ्ळा अशी खंयचे आसवे तुमगे? पळय तशी मस्त आसाचे. आता तर एक दोन सांगता हांव. एक म्हळ्यार कारवार काळी नदीक एक उपनदी येवन गोंयच्यान गोवाच्यान ते नदी येता, उपनदी ते येवन काळी नदीक जॉइन जाता. ते गोवाचे सावर्डे केपें म्हणल्यार त्या एरियाच्यान पासान येता गोवा भितर. ते गोवाचे तशे लोक पळय ते सावर्डे ते एरिया भितर मायनिंग चलता. म्हळ्यार मॅंगनीस मायनिंग, आयर्न ओर न्ही, मॅंगनीस मायनिंग चलता. मॅंगनीस म्हळ्यार तुमकां आसा ते उदका भितर मिक्स जालें म्हणून सांगल्यार ते डायल्यूट जायना, ते उदका बरोबर कॅरी जाता. ते कसं करता म्हळ्यार थंय त्या एरिया भितरल्यान ते उदक येत आसतना रेनी सिजनांत म्हळ्यार पावसाळ्यांत ते पुरा ते मायनिंग एरियाच्यान पास येत आशिल्ले आनी ते लोक ते मायन्स हे क्लीन करच्याक यूज करता आशिल्ले. खंयचे ते ओर ते पुरा उदक मिक्स जावन ते काळी नदी भितर मिक्स जाता आशिल्ले. ताजे हांव टायम्स ऑफ इंडिया भितर एक ताजे सॉरी हिंदू भितर आसतना ताजे एक हे केलो आर्टिकल. ते हिंदू एडिशन मंगळूर एडिशन ते कारवारच्यान गोवा परत सेम एडिशन वत आशिल्ले. ते काळी नदी भितर कसलें उदका भितर माशकली आनी दुसरी ती हे जलचर उरतात न्ही ताका एफेक्ट जाता आशिल्ले ताजेन. ते आमकां कळना. ते माशले आमी खाताशी ताजेन कॅन्सर येवचे चान्स उरता. ते मॅंगनीसा भितर तातूंत डिफरंट पार्टिकल्स उरतात ते उरतात. बट ते गोवा गव्हर्मेंटान ते सिरियस घेवन तेजी एन्क्वायरी केले. एन्क्वायरी करून ते मायन ओनर्सांक न्ही कितले की क्रोर रुपीज तांकां म्हळ्यार ते मस्तीतले मायन्स आशिल्ले ते तांकां फायन घाले आनी ताजे नंतर ते वॉश करचे प्रोसेस ताणें बंद केले. म्हळ्यार ताका दुसरे अरेंजमेंट करचे लायले. ते एक. सेकंडली आमगेलो INS विक्रमादित्य हे मात्र इम्पॉर्टंट. लोकांक बी कळू म्हणून हांव एक सांगता. प्रिंट जालें ते पळय टायम्स ऑफ इंडिया कितलो लोकांक पळयलो वतना म्हाका. INS विक्रमादित्याक एक ट्विटर हँडल खंय फॉलो करता आशिल्ले. म्हळ्यार जनरली आमगेले मिलिटरी मुवमेंट्स सिक्रेट उरता. आतां सॅटेलायटा वयल्यान ते कळता उठोय. बट एक ट्विटर हँडला भितर खंयम INS विक्रमादित्य हे पोर्ट आयला, आज कारवार पोर्टांत आसा, फाल्यां गुजरात गेला, विशाखापट्टणम गेला, नाजाल्यार आनी खंयचे हिंदू महासागर भितर अशें आसा म्हणटा पुरा ते अपडेट दित आशिल्ले. ते रॉंग. ते तेन्ना हांव ते टायम्स ऑफ इंडिया भितर ते अशेंच बरयलें हे टायम्स ऑफ हे एक हँडल अशें फॉलो करता आसा म्हणून घेना. कारण ते नेमीच्यान ते कारवारांत ताचे INS कदंबा थंयच उरते. हे ताणें पळयलें. ते पळोवन कडे ताणें ताची एन्क्वायरी करून ते ब्लॉक केले. म्हळ्यार ते हँडल ब्लॉक केलें ताणें ट्विटर लागींच्यान आनी म्हाका एक एप्रिसिएशन लेटर धाडिल्लें. ते आसा म्हजे लागीं. हय ते तातूंत भितर ताणें बरयलें तूं ओके तूं आमी करचें काम आशिल्लें बट एज अ जर्नलिस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट यू हॅव डन दीस सो वी आर व्हेरी हॅपी एंड वी थँक यू म्हणून सांगून म्हाका एक धन्यवाद बी दिले. धन्यवादाकिंत म्हाका एक खुशी जाली म्हणून सांगल्यार आमगेले देशाचे तातूंत भितर एक एअरक्राफ्ट कॅरियर ते व्हड विमान वाहक ते इंडियाचे दोनच भारताचे दोनच आसाचे. तातूंत हे एक आतां रिसेंट आतां अनेक ते ऍड जाते आसा. सो ते एक ताजे एक सेक्युरिटीचे प्रश्न आशिल्ले. हांव हे केलें म्हाका मस्त ते अभिमानाविषयी हय बाकी हांव चाना पडटा ते केल्ले एफेक्ट जाता उरता. कित्याक आमी जर्नलिझम कॅरियर 20-25 वर्सां वयर गेले तातूंत सांसान प्रॉब्लेम्स ते सॉल्व जाल्ले ते उरता. ते आमगेले एक इगो सॅटिस्फॅक्शन. तर तुमगेल हे कामान तू आता तुम्ही सांगिल्लें आयकल हांवें ताजे तशीच कसले एक टेन्शन तणाव आशिल्ले घटना वातावरण निर्माण जाता की म्हणून ना एज अ रिस्पॉन्स एक जबाबदारी होते जर्नलिस्टाल काम म्हणून सांगल्यार खंयचे रितीन आमी बरोवचे आर्टिकल्स जावं ताजेर खंयचे एक कम्युनल म्हळ्यार कोमू सामरस्य वायट जावचे नाजाल्यार धार्मीक खंयचे प्रॉब्लेम्स जावचे नाजाल्यार खंयचे दोन ग्रुपां मध्ये खंयचे रिती एक द्वेष वातावरण जावचे ना. ते रिस्पॉन्सिबल जर्नलिझमचे लक्षण. थोडे लोक बरेच हागे हे गे म्हणून ते येलो जर्नलिझम ते दुसरे. बट हांव तो नॅशनल डेली भितर काम केलें ना हांव केन्ना बी एक जर्नलिस्ट एक आमकां एक आमगेलेच एक आमी ते आमकां ते रूल न्ही ते
पण आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता त्या चौकटा भितरच हांव केन्ना काम लिखित करतां. नियम होय त्या चौकटात काम जाता आमगे देशाक कसले तोंदर जावचें ना, आमी बरयला आर्टिकलान आमकां समाजाक कसले तोंदर जावचें ना, नाल्यार व्यक्तीक कोणाले चारित्र्य हानी जावचें ना. कसं म्हणून सांगलं एक व्यक्तीक आमी एक बरोवन फाल्यां आमी क्षमापण विचारचे ना जाल्यार आनी कसले गप्प उरचे ते विशय दुसरे. जाल्यार एक मनशाक लायफ लॉंग ताणें एक कॅरेक्टर बिल्डअप करून आयलो उरता. आमी एक आमगेले पेन आसा म्हणून आमी एक ते बरयल्यार तागेले पुर्त ताका एकल्याक ताजेन एफेक्ट जायना, तागेले एंटायर फॅमिलीक ताजेन एफेक्ट जाता. सो तसले जे आमी केअर घेतात तसले उरल्यार बी आमी ते हांव कोणाक मेगेल सांगता पर्सनल बाकी जर्नलिस्ट करताचे करनाशे लोक बी आसात, बट ते जर्नलिजमाचे एथिक्स आसा न्ही ताजे भायर आमी केन्ना बी वचचे ना म्हणून मेगेले नाही. आता हे जाताचीच खंय आता तुम्ही म्हणला म्हणजे आणि अशी आम्ही सामान्य आम्ही काय जर्नालिझम बी काही केलं ना, पण सामान्य लोकांना अशी उरता की न्यूज पेपर म्हळ्यार ಅವರು हार बिद्दरू म्हणून उरल्यारी न्यूज पेपरान जार बिद्दरू बी करू शकता म्हणून हे लोकांना म्हणचे. पण मस्तीतले तुमगेल अनुभवानुसार सम वाटेर वतल बी न्यूज पेपराचे लोक उरताची. न्यूज पेपर्सांत दोन टायप न्यूज पेपर्स उरताचे. एक मार एक जर्नलिझम करका म्हणून उद्देशानच न्यूज करचे पेपर्स उरतात. थोडे हांव त्या फिल्डात उरना हांव सांगता थोडं तुमकां आसा येलो जर्नलिझम म्हणून नांव आसा, कोणाक एकल्याक ब्लॅकमेल करचे असं करचे ते जर्नलिस्ट म्हणून तांकां कन्सिडर करनाच कोण बी. ते येलो जर्नलिस्ट आउट. बट आमगेले स्टेट लेवल पेपर्स और नॅशनल लेवल पेपर्स नाजाल्यार आमी इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपर्स आमी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिझम करता आसतना हार पडल्यार हार पडलो म्हणून बरोवका, जारी पडल्यार जारी पडलो म्हणून बरोवका, हाव पडल्यार हाव दिसलो म्हणून बरोवका, मुंगली दिसलो म्हणून मुंगली दिसलो म्हणून बरोवका. हा मुंगली येवन आने बनतो म्हणून बरोवन सेन्सेशन क्रिएट करचे. आज टीव्ही मीडिया आयल्या नंतर ते आनी जास्त जाला. एक कसं पूण एक घाले अल्ली कोता कोता इल्ली धगा धगा असं टायप एक हेडिंग दिवन लोकांक ते कित्याक तांगे चूक न्ही. मस्तीतले चॅनल्स उरता, मस्तीतले पेपर्स उरता, आमगेल्या अट्रॅक्शन करता म्हणून असं कसं तरी एक वाड धरका पडता. बट आमी न्यूज क्वॉलिटीनच आमगेले एक मेगेल थियरी साध्य जाल तितलो हांव करता. ते म्हाका अननोइंगली एक जाता जायना म्हणना एक न्यूज पेपर एक मनुष्य करना. एक हांव एक संपादक जावन उरल्यार एक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 20 रिपोर्टर्स उरताचे तांणी रिपोर्टिंग करतात. प्रत्येक मनशान तांणी रिपोर्टिंग आमी दिवसा बसून पळोवचें जायना. बट आमी तांकां सांगिल्लें उरता तुम्ही एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जावंक तुमगे समाजाक आमगेले निमित्त कसले लाभ जावचे अशें करा. ताचे निमित्त आमगेलें नांव वाड जावचें आनी समाजाचें नांव वाड जावचें करनाकाची. तुम्ही खंयच्या विशयार जास्त काम केला जर्नलिझम? हा जर्नलिझम तर पॉलिटिकल इश्यूसाचेर जास्त हांव पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करत आशिल्लो कित्याक म्हाका इंटरेस्टिंग फील्ड ते आशिल्ले. आनी अदर दॅन दॅट सोशल इश्यूज आनी ते करत आशिल्लो. एक जर्नलिस्ट जावन आमी उरले नंतर आमकां हेच म्हणून चौकट घालून जायना. आमी सगळे रिती विशय हे करता पडटा. बट मेगेल इंटरेस्टिंग फील्ड पॉलिटिकल इश्यूज. आज बी हांव मेगेल कोंकण वाहिनी भितर बरयता आसतना बी हांव पॉलिटिकल आर्टिकल्स बरयता. बाकी आर्टिकल्स आमचे रिपोर्टर्स बाकी लोक करताचे. आणि टाइम्स ऑफ इंडिया भितर बी हांव पॉलिटिकल आर्टिकल्सच करता. आता सर्वत्र तुम्ही येतावळी सांगितल्या म्हणजे सोशल मीडियाचे एक नमून वापर जास्त झाला. ताच्यान तुमगेले पत्रिका उद्योगाक कसं नाही फरक पडला? सोशल मीडिया आयल्या ना लोकांक एक जाला म्हळ्यार ओपन अप जाला. म्हळ्यार सगळ्या लोकांक आज हांगा इन रियल टायम म्हणटा आतां हांगा सांग कोण जाला म्हणून कोण केलो फोटो मारता घालता ते एक लेगन बरता. कित्याक कसं नाही म्हळ्यार फाटी पेपर येवंक आशिल्ले. आज एक्सिडेंट जाला 3 दिवसानंतर प्रिंट जाला लोकांक 3 दिवसानंतर कळत आशिल्लें. आज ते परिस्थिती ना. आज सोशल मीडिया आयला आनी सोशल मीडिया बी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया जावनच काम करता. बट ताजे निमित्त आमगेले जर्नलिझमाक जावं न्यूज पेपर्स जावं खंयचे रितीन एफेक्ट जायना. कसं सोशल मीडिया भितर कोणकी बरयता कोणकी घालता लोक ताचेर विश्वास करनात. पेपरा भितर एक विशय आयल म्हणून सांगल्यार लोक ताचेर ते रिस्पॉन्सिबल पेपर उरल्यार आतां फाल्यां आजच टायम्स ऑफ इंडियात की हिंदूत ना डेक्कन हेरल्डा भितर एक न्यूज आयले ना प्रजावाणी भितर संयुक्त कर्नाटक की विजय कर्नाटक भितर एक न्यूज आयल म्हळ्यार लोक ते बिलीव करतात. कसं म्हळ्यार हे रिस्पॉन्सिबल लोक बरयत आसात. जर्नल सोशल मीडिया भितर ते कोणू बरयता सगळे लोक बरयताचे लोक वाचताचे ते एक टायप एंटरटेनमेंट बी हे आता फॉल्स न्यूज स्प्रेड करचे बी आसता. आता ते इलेक्शन आयले हे फेक न्यूज हे करते उरता ते काय करचे ते मीडिया म्हणून कन्सिडर करनासते. आता युट्यूब ते मीडिया म्हणून कन्सिडर मेन स्ट्रीम मीडिया म्हळ्यार न्यूज चॅनल्स अँड न्यूज पेपर्स मात्र. आता तुम्ही आताच म्हणले की तुम्ही तिथले ठरवून दवरले उरता. मनुष्य म्हणलं तर चूक जाता तशी तुमगे कडच्यान तुमगेल न्यूज पेपरान केन्ना चुकून एक चुकी खबर प्रिंट जाला मस्त पण जाला.
एक पंत एक्सिडेंट जाल्ले ते एक्सिडेंट अंकोला बाळेकुळींत ते एक्सिडेंट एक्चुअली डेथ जाल्ले एक ते रिपोर्टरान हा मेगेल मिस्टेक न्ही ते रिपोर्टरान धाडीत आसतना ते गडबडी ताका बी कळना ते हॉस्पिटलाक घेतले मणिपाल वेले हांगा ते वेले ಅವರು ಸತ್ರು ಇವರು ಸತ್ರು म्हणगेन उठू लोक हे जालें म्हणगेन सांज चेडवाल बी नांव बरयलें ते बी म्हाका कडर आमकां कळ्ळें त्या घरच्या लोकांक आमकां विचारलें की ताणें दक्षिण कन्नडाचे खंयचे लोक ते तांकां बी म्हाका विचारला बट आमकां फील जालें तें आमी अशी हे करचें दुसरे दीस अपॉलॉजी बी घाले आनी ताजे एक्चुअल न्यूज कितें आसा कित्याक आमकां तेन्ना टायम मेळ्ळो उरता एक्चुअल न्यूज घालून अपॉलॉजी बी घाले अशें मस्पन जाता ते टू एअर इज ह्युमन म्हणटात मनशान चूक करनासतना कोण कर आमकां रोबोट न्ही टू हे करचें बट तसं जालें तेन्ना आमकां नजरेक कोण हाडल्यार आमी ते कन्फर्म जाल्यार हे न्यूज सामकें रॉंग आसा म्हणून जाल्यार आमी हे करतात अकस्मात आमकां ना हे न्यूज आमी बरें करेक्ट आसा तो सांगता म्हणून ते हे करात आनी डिफेमेशन घालू कसं नाही करू तशी डिफेमेशन केस बी जालात ना म्हणणी मेचर बी जाला चलते आसा बट आमकां कन्फर्म जावका हे न्यूज आमी गेल्ला आमकां एविडन्स आसा हे केलें तेन्ना आमी ताच्यान हे करनाचें तुम्ही आता साधारण कितली 35 वर्ष झाले आकाशवाणीन काम करता सच तर ते कोंकणी भाषे खातीर कन्नड दोन्ही खातीर करत उरतले कोंकणी खातीर तर लोकल कोंकणीक बेगीन खंयचे कार्यक्रमाक आतां हांव बी करता प्रतिसाद कमी अशी म्हाका दिसता तुमगेलो अनुभव कसो ना आता आकाशवाणी कारवार न्ही ते म्हळ्यार तांगेले ज्युरिस्टिक्शन म्हळ्यार तांगेले ते कवरेज एरिया कोंकणी एरिया म्हळ्यार गोवा त्या सायडाक एक 35 किलोमिटर्स आणि ह्या सायडाक ते अंकोला सायड जास्ती येना कारवार तालुका भितरचे लोक ते कारवार ते कोंकणी आयकतले लोक आसाचे ताणी कोंकणी कार्यक्रम बी आयकता कन्नड बी आयकताचे कोंकणी हांव मस्त नाटक करतले आणि दुसरे आर्टिस्ट लोक इंटरव्यू केला बट कन्नड इंटरव्यू जास्ती केले म्हळ्यार कन्नडाची चीज आसता ते कोंकणी एक स्लॉट उरता ताणी एक विकली एक प्रोग्राम हे करताचे बट केला हांव कोंकणी कन्नड प्रोग्राम्स केला आनी कन्नड रेग्युलरली करता हय कोंकणीक प्रतिसाद बरो आसा म्हणून तुमगेले कोंकणी लिजनर्स मस्त आसाचे कारवार म्हाका ह्या सायडा म्हणून ताचे कवरेज ना एरियल हे ना ताचे गोवा सायड आसाचे गोवा भितर बी लोक आयकतात गोवाचे कन्नड लोक हांगच्यान वचून गोवा भितर कोण आसाचे ताणें फोन करता आम्हाला लायव्ह फोन इन प्रोग्राम्सांनी उरतात न्ही ते लोक आमकां फोन करून सांगतात तेन्ना हांव कन्नड दवरू इथं कोप्पळ रायचूर बिदर गिदरचे लोक गोवांत मस्त लोक आसाचे ताणें कन्नड प्रोग्राम्स आयकतात ते फिल्म सॉंग बेस्ड प्रोग्राम्स करतात कारवार आकाशवाणींत ते प्रोग्राम ताणें फोन करताचे कोंकणी लोक बी आयकतात आमी प्रोग्राम आमी कसं करता म्हळ्यार एक प्रोग्राम घालता आसतना प्रोग्राम इंटरव्यू करता आसतना मध्य सॉंग्स आनी इंटरव्यू सॉंग्स इंटरव्यू मस्त लोक इंटरव्यू आयकनाशिल्ले लोक बी सॉंग आयकतात सॉंगा खातीर आयकता उरताचे इंटरव्यू आता हाजे हांगेले उतरा नंतर एक बरे पद येतले म्हणून आता हाजे नंतर एक सॉंग येतले एक पद येतले कन्नडा हिंदी कोंकणी सगळे पद आमी घालताचे ते लोक आयकूच खातीर कोंकणी लोक कोंकणी पद आयकताचे आनी कारवार एरियांत आत्ता बी कोंकणी नाटक कोंकणी यक्षगान करताचे ते आता हांगा कन्नडान कशी यक्षगान करताचे ते कोंकणी यक्षगान करताचे कोंकणी नाटक करता नाटक मस्त हाजे सो लोकांक तातूंत इंट्रस्ट आसा ताणें आयकते आसात आतां कारवारच्या मुखार अंकोला कुमटावन कन्नड एरिया जाल्ल्यान जास्त कोंकणी आयकूच कमी कोंकणी कळता लोक मात्र आयकत असते तर आत्ताचे नवीन युवजनांक तुम्ही हे जर्नालिझमान करियर करीतवे म्हणून ताचे खातीर कसो एक सल्ला दितले हय नवीन आता नवीन मागील हे म्हणून सांगल्यार जर्नलिझमा भितर मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी जर्नलिझमा भितर अशे लोक बेगी पॉप्युलरिटी मेळटा म्हाका कळ्ळें आता आमी खंयची एक ऑफिसा भितर खंय एक क्लार्क जावन बसून घेन लायफ लॉंग ते काडला बी कितले आमकां गोतोरनाचे बट हे जर्नलिझम फिल्ड एक म्हळ्यार आमकां एक्सपोजर उरता तातूंत एस्पेशली टीव्ही जर्नलिस्ट कोण उरताचे आता तुम्ही नॅशनल चॅनल्सांनी पळयलें लोक पुरा नॅशनल प्रायम मिनिस्टर सगळे लोक इंटरव्यू कॅरी करतात ते बट ताका आमी आमगे नॉलेज लेवल बी तितले वाडोवंक घेवका कित्याक जर्नलिझम म्हणून रिपोर्ट बरोवंक घेन कोणकी भाशण केला आयकूंक ते बरोवचे ते जर्नलिझम न्ही ते मेकॅनिकल कोण बी बरयत आसता बट जर्नलिझम म्हळ्यार क्रिएटिव्हिटी उरका आनी आमी प्रॉब्लम्स सोदून घेवन वचून घेवन ते प्रॉब्लम हायलायट केले तेन्ना ते जर्नलिझमाक व्हॅल्यू कोणकी भाशण करता खंय कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमात न्यूज केलो ओके जर्नलिझम चलता हांव आतां यंगस्टर्स म्हळ्यार नवीन जर्नलिझम आतां जनरेशन पळयल्यार मस्त लोकांक हे पॉलिटिकल आनी इंट्रस्ट उरना कित्याक तांगेले मोस्टली हे मोबायल गिबायलाचे एफेक्ट उरका पेपर वाचचे कमी जर्नलिस्ट पेपर हय तशें हांव घेना तांकां तातूंत इंट्रस्ट ना तशें हांव ते अवॉयड करताचे कितले लोक आमगेले जर्नलिस्ट सर तूं हिंगींग आगे तेणी बरी न्ही म्हणून पॉलिटिकल इश्यूज आनी बरें ताणें बाकी कसले आशिल्ले
ओके ज्याला 10 पेज बरोबर 10 पेज बरोबर बट आम्ही आमगे सराउंडिंग कसं चलते असा देशावर कसं चलते असा आमगेले गव्हर्नमेंट पॉलिसीज क्रिटिसाइज करचे गव्हर्नमेंट पॉलिसीज हायलाइट करचे बरे आशिल्ले सांगचे ते उठ्ठू आम्ही ते केले तेन्ना एवरी डे आज एक गव्हर्नमेंट येता तागेले पॉलिसी करता अनेक गव्हर्नमेंट येता तागेले पॉलिसी करता आम्ही तातूंत न्यूट्रल एक अंपायर जाग्यार राबून पळोवका आमगेले पर्सनल खंयची पार्टी सपोर्ट ते दुसरे बट आमगेले प्रोफेशना भितर ते केन्ना बी हाडचे ना आमी न्यूट्रल यू आर द अंपायर्स तितलेच तुम्ही संपादक जावच्या कारण कसे ना ना हांव इंग्लिश पेपरांत काम केलो मस्त लोक हिंदू पेपरांत काम करता म्हणून मस्त लोक ट्राय करता कित्याक एक SP रवी म्हणलो कारवारांत एकटे जर्नलिस्ट युनियनाची मिटींग आयली तेन्ना तो सांगते ताका उलयता ताका आम्हाला कोणकी जर्नलिस्ट विचारल्या ನೀವು IPS ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇನ್ ಏಮೇ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ IPS ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ IPS ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ತರ ಅದು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ते लकीली म्हाका ते हांव काय ताका प्रिपरेशन म्हाका मेळ्ळें ताजे नंतर हांव 4 वर्स ते काम केले नंतर टायम्स ऑफ इंडिया भितर गेलो टायम्स ऑफ इंडिया आज पासून बी करतले आसा हांव तेन्ना म्हाका कितें दिसलें ओके टायम्स ऑफ इंडिया म्हळ्यार तांगेले रिडर्स बेज पळयतात खंयचे पेपर जाल्यार बी स्टेट पेपर्स एंड नॅशनल पेपर्स आनी रिडर्स बेज पळयतात आनी ताका तकन ते आमी बरोवका ते आमगेले आत्मतृप्ती खातीर बरोवचे कसले उरून ते पेपराक कसन जाय ते आमी बरोवका तशें म्हणून हांव कितें हांगा एक लो एक ल्हान रोड ना एक लायट ना एक उदक ना हे आसतना प्रॉब्लम बरोवच जाल्यार त्या पेपरांत बरयला आनी बरयला बी ताणें घालना ते सो तशें म्हणून म्हाका एक दिसलें हांव चॅक पेपर कितें कसलें करचें ना म्हणून पेपर स्टार्ट करता तितली इजी ना आतां एस्पेशली आतां कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलिस्ट मेळना सेकंडली पेजिनेशन करता लोक मेळना प्रूफ रिडर्स मेळना ह्या फिल्डाक मस्त लोक कमी येवचे तो तितलो तूं हे करून आतां ते पेपर केला 3 वर्स जाले चलते आसा बरें आसा ओके मेगे लेवलाक सॅटिस्फॅक्टरी लोक आयडेंटिफाय करता मेल पेपराक आय एम हॅपी हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसाचे ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे संदर्भार म्हणून सांग हा हे कर्नाटका जर्नलिस्ट युनियन भटकळ हे थंय आमगेले जर्नलिस्ट डे प्रोग्राम आशिल्ले ते म्हाका बरयला दिनाचरण राज्य मಟ್ಟದ हरमन मोंगलिंग प्रशस्ती म्हणून स्टेट लेवल अवॉर्ड एक दिता कर्नाटका जर्नलिस्ट असोसिएशन ते हरमन मोंगलिंग तो कर्नाटका भितर फर्स्ट कन्नडा पेपर स्टार्ट केलो मंगळूरचो तो मंगळूर तो जर्मनचो तो जर्मन पाद्री आयलो हांगा आयलो तो ताणे 1800 इसवी तर ते इसवी एक्झॅक्टली 1860 उरका ते 60-65 तितले ते हातू भितर ताणे ते मोळे जोडसून घेवन करता आशिल्ले तेन्ना हा ते प्रेस हाणगे नाही केले तागेले नांवान कर्नाटका ते स्टेट युनियन ते तांणी एक अवॉर्ड दिता जर्नलिस्टांक थंय ब्लू शर्ट दिसता न्ही शशीधर भट म्हणून घेनात तांणी सुवर्णा टीव्ही सुद्दी टीव्ही आणि उदय टीव्ही भितर संपादक आशिल्ले तांणी बेंगळूर बट उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तांणी सिद्धापूरचे तांकां ते अवॉर्ड दिल्ले तांचे बाजून आशिल्लो तो तेन्ना MLA आशिल्लो तांणी सुनील नायक आणि ती त्या चड आशिल्ली AC आमी जर्नलिस्ट ते बाकी लोक ते शशीधर भटाक ते अवॉर्ड दिवचे खातीर आपयल्ले आनी तातूंत हांव मुख्य अतिथी जावन आशिल्ले त्या प्रोग्रामाक ते स्पीच करचे ते मागीर हांव तोंड काडील तेन्ना फोटो मारून सोडलो नेक्स्ट वन ना डिस्ट्रिक्ट युथ पार्लिमेंट हे नेहरू युवक केंद्र लोक डिस्ट्रिक्ट युथ पार्लिमेंट म्हणून हे करताचे म्हळ्यार तांगेले डिस्ट्रिक्टाच्यान स्टेट नॅशनल लेवला भितर हे करता पार्लिमेंटा भितर ते चेडूवांक एक दिवस तांकां पार्लिमेंट सेशन कितें चलता ते लोकसभे भितर तांकां व्हरून घेवन दाखयताचे त्या प्रोग्रामा भितर हांव म्हाका जनरली म्हाका आपयताचे तांणी म्हळ्यार ते स्टेट लेवल बी थंयच कंडक्ट करता तांणी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे बी करताचे त्यानंतर स्टेट लेवल बी स्टेट न्ही सॉरी नॉर्थ कर्नाटकाचे करताचे आणि ते नेहरू युवक केंद्र ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते तांणी केल्ले हाजे ते हा हे बेंगळूर हे कर्नाटक कन्नड साहित्य परिशदाचे दिल्ले हे उत्तर कन्नड कन्नड साहित्य परिशदात दिल्ले म्हाका खंयची प्रोग्रामाक ताणें म्हाका गेस्ट करून आपयल्ले तेन्ना ताणें म्हाका एक मोमेंट म्हणून दिलें हे कन्नड सेवा रत्न म्हळ्यार हे कन्नड साहित्य परिषद बेंगळूर
तांणी कन्नड सेवा रत्न कर्नाटका दुसरे फील्ड केलं प्रतिवर्ष दितात तांणी तातूंत जर्नलिझम फिल्डाच्याक बी एक दितात ते एक्चुअली ह्या प्रोग्रामाक सुधारणेन दिले ते म्हाका बट हा ते कंप्युटर सेव्ह केल्लो ते कंप्युटराचे हे पुरा फोटोज गेले तशें हातूंत मागीर फोटो आसा बट एक्चुअली ते सुधारणेन केल्ले चौडैया मेमोरियल हॉला भितर ते प्रोग्राम जाल्ले तांणी म्युझिक जर्नलिझम अँड एक्टिंग अशी दुसरे फील्डा भितर दितात ते 2021 जर्नलिझमात म्हाका मेळिल्लें ते स्टेट लेवल अवॉर्ड हे बी ते सेम ते सेम हे पहिले कुमठांत हांगा आनी केल्ले घर घर कोंकणी हांव बी आशिल्लें त्या कार्यक्रमाक उपस्थित तेन्ना मेळ्ळें तर हे तुमगेले अशी तुम्ही आता सांगले न्ही हे तुम्ही आता संपादक जावन 3 वर्ष जाले अशी तुमगेले मुखारी बरे रितीन पत्रिका येवो ही सदिच्छा व्यक्त करून आमगेले सर्व वीक्षकांक आणि तुमकां हांव धन्यवाद सांगता. नमस्कार.